नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता आळेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पासपोर्ट आनी ओसीआयचो इशू आपल्याकडेन उसरा पावलो. दोनूय इशू रोखडेच सुट्टले. दिल्ली यत्न चल्ल्यात. मुख्यमंत्री सावंत सांगता. सीएए चालीक लागिल्ल्यान पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानांतल्यान भारतात आयिल्ल्या अल्पसंख्यकांक हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैनांक 70 वर्सां उपरांत नागरिकत्व मेळटलें. मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याची तुस्त केली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासल्यान आयिल्ले हिंदू आसतले, ख्रिश्चन आसतले, सीख आसतले, त्याच बरोबर बौद्ध आसतले, थंयसरले मायनॉरिटी समाज जो आयलो 2014 पर्यंत आनी तांकां सिटीजनशीप मेळूंक ना. कितलेशाच वर्सांची तेंची आज म्हाका दिसता सिटीजनशीप मेळपाचो जो कायदो अमेंड केल्ल्या कारणान तांकां सिटीजनशीप मेळटा. हे खूब बरी गजाल आसा. आनंद व्यक्त करता आनी खऱ्या अर्थान म्हणजे तांकां न्याय मेळ्ळो की तांची कितलीशींच जनरेशनां म्हणजे भारत देशाची फाळणी जाल्या उपरांत ज्यो चुका जाल्ल्यो त्यो चुका परत एकदा आमी म्हणटा की तांकां सिटीजनशीप मेळ्ळ्या कारणान खरोखर तेंच्यांनी आनंद व्यक्त केला. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव आभार व्यक्त करता. ह्या थंयसरल्या मायनॉरिटी समाजाक तांच्यांनी न्याय दिवपाचें काम हे केलें. त्या बद्दल देशवासियांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन. पासपोर्ट ह्या विशयाचेर इट इज एक्चुली लॉंग पेंडींग इशू. ज्यांचे अशा पद्दतीन म्हणजे सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट आनी रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट ह्या दोना मदलो आनी ताका लागून तांकां ओसीआय कार्ड आतां रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट मेळ्ळो काय तांकां ओसीआय कार्ड मेळना. पण मुळात हो विशय उसरा तेंच्यांनी म्हाज्या पर्यंत हाडलो. हांव खरेंच सांगता. आनी त्या बेगीन तो थोडोसो बेगीन जावपाक जाय तो तरी सुद्दां म्हणजे हांवें फॉरेन सेक्रेटरी आसतले बाकीच्या एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आनी मिनिस्टर हेंच्या कडेन डिस्कस केला आनी खास करून पयर होम मिनिस्टराकूय डिस्कस केला. बेगीन सुटावो करचो असो म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता तो विशय जाता तितके बेगीन सुटावो जातलो अशें हांव आशा व्यक्त करता. सीएए कायदो लागू करपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक गोंयचे बीजेपीचो येवकार. फुडारी म्हणटात एनआरसीचेरूय विचार करात. घुसखोरांचो बंदोबस्त करात. आप म्हणटा कायदो मुस्लिमां कडेन भेदभाव करता. वेंचणूक मतीन धरून निर्णय. असलो कायदो रिलिजनाचेर पयलीं सद्या हो कंडेम जावपाचो आनी ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन कमिंग अप विथ दिस इज ओनली टू पोलरायज एंड क्रिएट अ मेस इन द कंट्री. सो वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस. सीएए हैज टू बी कंडेम. सीएए इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री एंड सीएए वॉज नेवर रिक्वायर्ड एंड इट वॉज एजिटेटेड इन अ लार्जर मॅनर. सो वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस. सरकाराचे अभिनंदन करता, धन्यवाद दिता. सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हो एक्ट काल पासून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्लो आसा. एक नवीन कारण तांकां जें दिशिल्लें की जे लोक आफ्टर लिबरेशन आफ्टर इंडिपेंडन्स जातकच तेंच्यान अन्याय जाल्लो त्या मनशान धड हांगाली सिटीजनशीपूय नासली आनी भायली नासली त्या त्या सगळ्यांक ती मेळिल्ली आसा. आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान तांकां सगळे अधिकार जे आसा वोटींग अधिकार आसत तांकां ह्या देशाचें नागरिकत्व जें आसा तें तातूंतल्यान मेळटलें आनी घुसखोरी जी आसा ताका बंदी जातली. आनी बऱ्याचदा आमी पळयतात की बांगलादेश आसात बाकीचे जे येतात आनी हांगा येवन रावपाचो प्रयत्न करतात तांचेरूय थोडोसो कंट्रोल उरतलो. There has to be some barrier, there has to be some law in place, and implementation of the law is very important, which he has implemented today. We all welcome it. All citizens of India, people of India should welcome this decision. थोडे नेपाली आसा जावं बांगलादेशी बी नेपाली हे दिल्ले आहा बांगलादेशी जे आहा तेच सांगता तुका हांव. दुसरे कंट्रीचे लोक हिंगासर येवन रावता आनी आधार कार्ड करता आनी मागीर इलेक्शन कार्ड करता मागीर रेशन कार्डाचेर तेंचो हात वयता. हें बंद जावपाक जाय. कित्याक आमकां तूं आमी फाल्यां युरोपाक वचून रावंक शकता काय? ना, रावंक शकना. आमकां ते धांवडटले. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान लक्षद्वीपाक वचूंक फ्लाय 91 एअरलायन सेवा सुरू. नागरी उड्डाण मंत्री सिंधियान व्हर्च्युअली उक्तावण केलें. 18 मार्च सावन फ्लाय 91 मोपाक 13 शारांक जोडटा. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा मोपा लिंक रोड एप्रिलांत जाता. देखो अपना देश स्किमीन गोंय टुरिजमाक बुस्ट मेळटलो. दाबोळी आनी मोपा एअरपोर्टाक लाव. लक्षद्वीपावेले पर्यटन वाडोवंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो यत्न. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान लक्षद्वीपाक वचपी फ्लाय 91 एअरलायनीन सेवा सुरू केल्या. नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियान व्हर्च्युअली विमान सेवेचें उक्तावण केलें. माझी हेच कल्पना आहेत की
आता 2 एअरक्राफ्टची सुरुवात झाली. 1 वर्षामध्ये आपण 2 एअरक्राफ्टला वारंवार वाढून 6 एअरक्राफ्टचा लक्ष्य प्राप्त करून द्या आणि लवकर हे ATR एअरक्राफ्टला घेऊन आमचा टियर 2 टियर 3 शहरांचा एक माणसाला हे कनेक्टिव्हिटी ग्रामीण अंचलचा माणसाला पण हे कनेक्टिव्हिटी द्यायचा लक्ष्यची पूर्ती आपण करून द्या. देखो अपना देश किमीन गोंय टुरिझमाक बूस्ट मेळटलो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. मोपा लिंक रोड खंय फुडल्या म्हयन्यांत पुराय. देखो अपना देश आज अगादीची पहिली फ्लायट हांगासर वता. हाज्या पयलीं गोंयांतल्यान अगादी वचपाचो कोणी विचारय करूंक नाशिल्लो आनी इतकी कनेक्टिव्हिटी कोण घेवन वयतलो हेंय कोणी पळोवंक नाशिल्लें. आणि ताकाच लागून देखो अपना देश ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंया देशांतले म्हणजे आयलंड आसूं किंवा स्मॉल सिटीज आसूं हे पळोवपा खातीर टुरिझम हांगासले थंय वतले थंयसले हांगासर येतले. इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द स्टेट ऑल्सो. आज जर आमी पळयता आसत तुमचो फक्त कनेक्टिंग रोड जो मोपा एअरपोर्ट टू द नॅशनल हायवे कंप्लिटींग इन द एप्रील म्हयन्यात तोय पुराय जाता. आमी अजून सकयल्यान टर्न मारून जे वता म्हणजे आनीकूय बी आणि जी येवपाक थंय 10 मिनटां लागतात आमी विदिन 5 मिनिट्स वी विल डायरेक्टली टच टू द नॅशनल हायवे. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा पर्यटनाक गोंयचे दोनूय एअरपोर्ट महत्वाचे. Always people would like to say that Dabolim is stopping. I think Chief Minister, our Union Minister, Sripad Babu Naik, Mr. V.K. Singh, the Prime Minister, everybody has put one tone that both the airports will be there and both the airports in their own domain are doing the businesses what they need to do. 18 मार्चा सावन फ्लाय 91 मोपाक 13 शहरांक जोडपी फ्लायटा सुरू करता. CEO मनोज चकर उलयलो. 13 city pairs. 13 city pairs. Okay, in first 4 months. Yes, that is when the 4th aircraft comes in. Okay. We would get to 13 city pairs. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. दाबोळे एअरपोर्टाक आनी एक धपको. स्पायसजेट एअरलायन्सान दाबोळेवेली विमानसेवा बंद करपाचो निर्णय घेतला. मोपाचे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयली विमानसेवा मात चालूच उरतली. स्पायसजेट दोनूय विमानतळाचेर सेवा दिताली. मजगती स्पायसजेटाचो COO अरुण कश्यप आनी CCO शिल्पा भाटियान राजीनामो दिलो. SpiceJet last operated from Dabolim Airport, I think 28th October 2023. Okay, so from then on? Since then they are not operating. It is their business decision. At the end, I think they were operating 1 or 2 flights. Okay, so they slowly cut down, stopped operation totally. They are not operating right now. Any reason, particular reason? Some believe that airport handling charges are more and better offers elsewhere. Is that one of the reasons? There is a no such what you call cost is more here, cost is less. It's not that. There is a misconception nowadays. Even some of the news articles were saying that Dabolim is costlier to operate, but it's absolutely wrong. Dabolim Airport will continue to grow and operational facilities will continue to improve the things. First there was Air India that decided to go out, then Oman Air, Qatar Air, now we're talking about SpiceJet. Sir, but any other flights or other flights are operating, international flights are operating, charter flights are operating at Goa Airport? As of now, we don't have any further information with this. Any information from any other airline No. about it? But other flights are operating here? Yes, yes. SBI इलेक्टोरल बॉन्डाविशीं माहिती वेंचणूक आयोगाच्या स्वाधीन केली. सुप्रीम कोर्टात फटे पडल्या उपरांत दिसा भितर SBI डाटा एकठांय करून वेंचणूक आयोगाक दिलो. वेंचणूक आयोगान सगळी माहिती 15 मार्च मेरेन वेबसायटीर घालपाची म्हूण कोर्टाची ऑर्द आसा. कोणे बॉन्ड विकते घेतले, खंयच्या पार्टीन रिडीम केलें सगळें जाहीर जातलें. प्रधानमंत्री मोदीच्या फुडारपणान देशभर 760 वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट स्टॉल सुरू. गोंयांत वास्को आनी कुडचडे सावड्डे रेल्वे स्टेशनांचेर स्टॉल. प्रधानमंत्र्यान BC वरवीं उक्तावण केलें. राज्यपाल पिल्लैन गोंयच्या उत्पादनाची तुस्त केली. कार्यावळीक खासदार तानावडे आनी बाकीचे आमदार मंत्री आशिल्ले. Local people are concerned. Their products should be given priority, and for that purpose, in the most important part of this railway station, a stall which is visible for everybody, and all arrangements are there with
and our own local products are exhibited there and selling. So we will welcome the Goan people as a whole, our Honourable Minister, our Honourable MP, all others are present there, and this is a golden opportunity for Goa, and I congratulate the central, our Union Railway Minister as well as Prime Minister. One station, one product. देशातल्या प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर एक प्रॉडक्ट, लोकल प्रॉडक्ट. त्या प्रॉडक्टाचे दुकानाचें इनॉग्रेशन व्हर्च्युअली तांच्यांनी केलें. गोंयचे 2 रेल्वे स्टेशन, वास्को आनी सावर्डे, अशा दोनूय रेल्वे स्टेशनाचेर 2 जी लोकल, वोकल फॉर लोकल जशें म्हणटा आमी, गोंयच्या प्रॉडक्टाची 2 दुकानां हांगा सुपूर्द केल्लीं आसा. मुळगावचे सेजा मायनिंग वाठारांतले तळ्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळान इन्स्पेक्शन करून उदकाचे नमुने व्हेले. सेजाच्या मायनिंग पिटातले उदक तळ्यात वचून उदक प्रदूषित. तळ्यात मातयेचो भराव. कोमुनिदारीची सुमार 16,000 स्क्वेअर मीटर जमीन पेड्ड्यार म्हणून पंचायतीन ग्रामसभेत थाराव घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ केल्ली. मुळगावची भाटां कुळागरां खंय ह्या उदकाचेर निंबून. आम्ही हांगासर म्हणजे ग्रामसभेन आमच्या ठरल्या प्रमाणे म्हणजे आमच्या ग्रामसभेन ठरले कशें आमी सायड इन्स्पेक्शन करपाचें कंपनीक घेवन आनी आमची कुमदाद कमिटी, शेतकी कमिटी आनी देवस्थान कमिटी हे सगळे मेळून आयज आनी आमची पंचायत ही सगळी मेळून आयज आमी हांगासर सायड इन्स्पेक्शन करपाक गेले. आमच्या तळ्याचे कित्या खातीर आमच्या गांवांत जी आमची लोकांक आमच्या कुळागरां आसा आमच्या लोकांची ती आतां हे 2 वर्सां जालीं आमकां तांकां उदीक पावना आनी ते उदीक पावना म्हणून आमी आतां कितें तरी हे करपाचें. आमकां सगळ्या ग्रामस्थांचे आमकां आसा पंचायती कडेन कशें तुमी कितें तरी आमच्या हेका लागून करा. कित्याक आमच्या कुळागर येता, आमच्या कडेन खूब लोक येता कंप्लेन करपाक आनी आमच्या कुळागरां मरता म्हणटा. म्हणून ताका लागून आमी आतां एक अशें डिसिजन घेतलें पंचायतीन आमच्या ग्रामस्थांचे सगळे आयकान की आमी पंचायत तांकां हेल्प करतले आनी आमच्या गांवच्या लोकांक त्यांच्या कुळागरां खातीर आमी कितें तरी पायपलायन घालून तांकां पाणी पावोवपाचें काम करतले. आयज आमी हांगासर आमचो जो लेक आसा कुमनीदाद लेक 69/1 16,000 स्क्वेअर मिटरची एरिया. सेजा गोवा कंपनीन आपले पिठाचे उदक जे हाडून आमच्या लेकान सोडलेले आसा ते सगळे आमचे उदक हे पोल्युटेड जाल्ले आसा आनी पावसान सगळे जे माती आसा ती सगळी आमच्या तळ्यान येता आनी तळे आयज ते फुल्लले आसा कंप्लीट मातयेन. ही जे 16,000 स्क्वेअर मिटर जे आमचे लेक आसा हे लेकाचे उदक जे आसा हे सबंद आमच्या मुळगांवची जितली शेती आसा, बागायत आसा, ह्या सगळ्या बागायताक हे हांगासले उदक जे आहा ते यूज जाता. लग्न वाडदिसा निमतान वाजता ते म्युझिक आवाजाच्या कॉपीरायटाच्या कॅटेगरीत कशें येना काय म्हणून 2 म्युझिक कंपनी हायकोर्टात पावल्यो. लग्न वाडदिसा निमतान म्युझिक वाजयल्यार तें कॉपीरायट उल्लंघन थारना म्हणून कांय दिसां पयलीं गोंय सरकारान सर्क्युलर काडिल्लें. ताका चॅलेंज. कोर्टान गोंय सरकारा कडच्यान 2 सप्तकां भितर जाप मागल्या. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.